सो आयज तुम्ही वाघाचो रंजन हांगासर एक कारवाई केल्ली आसा. हेजो एक डिटेल कितें आसा? वागातो रंजना अशें न्हू सो जॉयंट मॉनिटरींग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट केलेली आहा हं. फॉर तालुकाज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट. हेच्या अंडर कमिटीज एक सिनियर स्केल ऑफिसर घातलेलो आहा, एक पीआय आहा, एक फायर ऑफिशियल आहा, पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आहा. So the role of the committee is to inspect the clubs and tourist establishments which are there in those respective talukas, and verifying whether those establishments have the necessary fire NOCs, whether they have the sufficient safeguards in place to deal with any emergency or exigencies. आणि सो तेच आमी व्हेरीफाय करपाक एक क्लबांनी गेलेले आहा. क्लब्स जाले मागीर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स. सो आयज कितें सील बी केला की नाही? So आमी we are supposed to give the detailed report to the district collector. So म्हाका प्रेसा कडेन डिटेल हो डेटा दिवपाक जावचो ना because we are directly reporting to the district collector. एक केला दिसता न्ही आयज तुमी? हय सामके ग्रेव हें आहा पळय, ग्रेव वायलेशन्स बीन आहा पळय, हं. थंय वी हॅव टेकन स्टेप्स. ओके. ही कारवाई चालूच उरतली न्ही? चालू दवरतली.